हॅलो गुड मॉर्निंग. हांव डायटिशियन रिचा शेट्टावलेकर आणि आज हांव तुमकां वेट लॉस टिप्स दिवपाचे आसा. आगो तूं मोटें जाला मगो अशें लोकांक म्हणपाक खूब सोंपें. इनफॅक्ट जेन्ना तुमी बायलांक अशें म्हणटात तेन्ना ऑटोमॅटिकली तेंच्यांनी कितलोय म्हारगांतलो म्हारग ड्रेस घालूं नाल्यार कितलोय बरो मेकअप तेंच्यांनी करूं तेंचो कॉन्फिडन्स लेवल एकदम देंवता. हय, आतां वेट लॉस ही डिफिकल्ट गोष्ट, इजी न्ही. कित्याक की थोड्यांक डिजीज आसता, थायरॉयड आसता, PCOD आसता, नाजाल्यार एक वेळ तेंची हेरिडिटरी म्हणजे तेंच्या फॅमिलीनूच सगळे लोक अशे ऑन द हेवियर सायड आसता म्हणून ऑटोमॅटिकली ती मोटी दिसपाक लागता. पूण आमी एज अ सोसायटी जेन्ना खंयचीय बायल मोटी जाता तेन्ना तांकां क्रिटिसायज करप ना. ओके, दिस इज एप्लिकेबल नॉट ओन्ली फॉर मॅरीड वुमन ओ यंग गर्ल्स. एस्पेशली आतां कोणाची डिलिव्हरी जाल्या तांकां सुद्दां तुमी तशें म्हटल्यार तेंचो कॉन्फिडन्स लेवल ऑटोमॅटिकली देंवतलो. आनी ह्या टायमाचेर एस्पेशली जेन्ना भुरगे जाता तेन्ना अशें कोणें म्हटलें जाल्यार ते खूब पयलींच म्हणजे इतले तेंच्या तकलेन आसता भुरग्याचें करपाचें, आपलें स्वताचें करपाचें. आनी जेन्ना खंयची बायल आपल्याक कोण हारशान पळयता आनी ती चिंतता की आपूण पयलीं कशी आसली आतां कशी जाला, तुमी आनी तिका क्रिटिसायज प्लीज करूं नाका. सो ह्यो थोड्यो टिप्स आसा. दिस इज फॉर जनरल पॉप्युलेशन, फॉर ऑल यू लवली लेडीज. इजियस्ट टिप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल एक्सरसायज तुमकां आवडटा तो तुमी सिलेक्ट करा. तुमकां कितें आवडटा? वॉकिंग आवडटा, वॉकिंग केल्यार जाता. बॅडमिंटन तुमकां खेळपाक आवडटा, बॅडमिंटन तुमी खेळपाक वचूं शकता. तशेंच स्विमींग, रनिंग, जॉगिंग ह्यो इजी गोश्टी तुमी करूं शकता जितून तुमची बॉडी एक्टीव उरतली. तुमकां 1 वर 2 वरां जिमान वचपाची गरज ना. इवन इफ तुमी हाफ एन आवर दिसांतलो योगा केलो नाल्यार नॉर्मल ब्रिस्क वॉकिंग केली जाल्यार ती तुमकां वेट लॉसाक हेल्प करतली. तुमचे जे गोल्स आसा 10 किलो एका म्हयन्यान लूज करप नाल्यार अशें एकदम बारीक जावप, उपाशी रावून ह्यो गोश्टी अवॉयड करा. कित्याक की हय तुमी 10 किलो एका म्हयन्यान रिड्यूस करतली पूण मागीर तुमी 20 किलो एड अप करतली. सो तेज्या खातीर स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस इज ऑलवेज गूड. वेन इट कम्स टू फूड, स्मॉल एंड फ्रिक्वंट मिल्स दवरा. एकदम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर दवरच्या पेक्षा ब्रेकफास्ट जातकीर मिड मॉर्निंग, मागीर लंच, टी टायम आनी डिनर अशें केल्यार तुमचे जे क्वॉन्टिटीज आसात त्यो सुद्दां कमी आसतल्यो आनी न्युट्रिशियस आसतल्यो. म्हणजे एकदम तुमकां भूक लागची ना. कितें जाता की केन्ना केन्ना आमकां इतली भूक लागता आनी आमी इतले स्टार्व करता की जो नेक्स्ट मील आसा आमी एक्स्ट्रा डबल ट्रिबल खाता आनी मागीर इफ दनपारां खालें जाल्यार रातचे आमी उपास करता. आमी म्हणटा अरे दनपारां आपण इतले खालें आनी उपास करता आनी ऑटोमॅटिकली दुसऱ्या दिसा ब्रेकफास्टाक तुमकां तितलीच चड भूक लागता. सो ह्यो मिस्टेक्स करूं नाका. शुगर कन्जम्पशन अवॉयड करपाचें. नॉर्मली आमी च्यान साखर घालून घेता, ती अवॉयड केल्यार तुमचे तितले कॅलरी डेफिसिटान तुमी पावतली आनी वेट लॉसाक तुमकां हेल्प जातली. तुमकां जाय जाल्यार तुमी गोड नाल्यार म्होंव घातल्यार जाता बट अगेन इट वील इनक्रीज युअर वेट. सो बेटर यू अवॉयड इट. ते जालें. नेक्स्ट इज युअर स्ट्रेस लेवल. ज्या बायलांक PCOD, थायरॉयड इश्यूज आसता तांकां ऑटोमॅटिकली तेंची वेट वाडटा आनी डॉक्टर थोड्यो अश्यो गुळयो दिता जितून तांकां बाबड्यांक ती ट्राय करतात खूब वेट लॉस करपा खातीर पूण त्या गुळयांनी तेंची वेट वाडटा आनी ऑटोमॅटिकली तांकां तो स्ट्रेस जाता. सो जाता तितले तुमी इफ नॅचरल वेन वेट लॉस करपाची ट्राय केली जाल्यार तुमकां ते इन लाँग रन खूब बरें पडटलें. ओके. ओके. हां, जेन्ना हांव पेशंटाक डायट प्लॅनान रायस इन्क्लूड करता तेन्ना ती पयलींच म्हणटात की नाका नाका रायस खाल्यार आपलें पोट मोटें जातलें, आपल्याक रायस नाका आपूण मोटें जातलें. पूण तशें नासता. इफ तुमी रायस रायट क्वॉन्टिटीन घेतलो आनी उकडे घेतले शीत जाल्यार तें बरें. कित्याक की जे पार बॉयल्ड नाल्यार उकडे शीत आसता पळय तितूर फायबर कंटेंट चड आसता आनी जेन्ना फायबर कंटेंट चड आसता की तेन्ना आमचें पोट चड वेळ भरून उरता.
नाव इफ वी टेक आयडियल प्लेट, ओके, सो नॉर्मल आमच्या जेवणान कितें रायस इतले आसता, मागीर भाजी सॅलड इल्ले इल्ले असतात. ते सपोजींग आमी ऑपोजीट केलें, भाजी सॅलड नुस्त्याची क्वॉन्टिटी वाडोवन शीत कमी घेतले जाल्यार तितूर ऑटोमॅटिकली कॅलरीज तुमच्यो कमी वयतल्यो आनी शीताचें कन्जम्पशनूय तुमचें कमी जातलें. सो दीस वॉज अबावट रायस यू कॅन हॅव. तितूर तुमची वेट वाडची ना, फक्त क्वॉन्टिटी कंट्रोल तुमी करपाक जाय. ह्या दिसांनी खूब तरेची तेलां आमकां मार्केटान मेळटा, ओके. रिफायंड ऑयल मेळटा. रिफायंड ऑयल इज नॉट गूड फॉर हेल्थ. ते तुमचे हार्टा खातीर बरें न्ही. आनी आमी पयलें आसतलें की ह्या दिसांनी आमची लायफस्टायल इतली वर्स्ट जाल्या की यंग भुरगीं हार्ट एटॅक जावन मरता. डॉक्टर्स सुद्दां तुमी न्यूज वाचले आसतले की 30 year old डॉक्टर एकदां रावंडाक वतालो टू सी हिज पेशंट्स, थंयच ताका हार्ट एटॅक येयलो आनी तो कोलॅप्स जालो. सो तेल इम्पॉर्टंट आसा आनी ते तुमी इफ फिल्टर्ड ऑयल घेतले, म्हणजे नॉर्मल आमचे गांवठी कोकोनट ऑयल मेळटा ते घेतल्यार जाता तुमी. नेक्स्ट घी, घरा कडेन आमी घी करूं शकता. बऱ्या क्वॉलिटीची तुमकां घी जाय जाल्यार ती घरा कडेन जी तुमची मम्मा नाल्यार आज्यो करतात ती यूज करा. तुमकां अशें यूट्यूबाचेर पळोवन ऑलिव्ह ऑयल नाल्यार आनी कसले कॅनोला ऑयल म्हारग तेलां घेवपाची गरज ना. जे आमी पयलींच्यान घेता आमच्या डायटान, खोबरेल तेल घी ते यूज करपाक जाय. ह्या दिसांनी न्यू कॉन्सेप्ट आयला इंटरमिडिएट फास्टींग म्हणून. इंटरमिडिएट फास्टिंगान लोक कितें करतात की खंयचे 2 meals घेता, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट घेतात आनी डायरेक्टली डिनर घेतात. हे तुमी करूं शकता, इट इज ओके. आमी एन्शंट जे लोक आसले ते उपास बी तशेंच करताले. आदल्या तेंपार लोक फास्टींग खूब करताले, म्हणजेच उपास करप हे वायट न्ही. इनफॅक्ट आमी हिंदू कितल्याशाच फावटी फास्टींग करतात, एक खंयचे तरी निमित्त दवरून, रायट. सो फास्टींग इज अ वे ऑफ डिटॉक्सिफायींग युअर बॉडी. ते केल्यार प्रॉब्लम ना, पूण तुमकां तितलें डेडिकेशन आसपाक जाय की तुमी एवरी टायम तो फास्ट कंप्लीट करतलीच. कित्याक थोडे लोक आसतात जे फूल डे फास्टींग करता आनी रातचे मागीर ते भायरच्यान ऑर्डर करतात आनी खातात. सो तो फूल डे जो तुमचो फास्टींग जाला, फास्टिंगान बेसिकली तुमची बॉडी हील जाता. सो ते हिलींग करून इफ तुमकां एकदम डिस्ट्रॉय करपाक जाय जाल्यार तुमी प्लीज फास्टींग करूं नाका. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट येयला तो अबावट इंटरमिडिएट फास्टींग. इंटरमिडिएट फास्टींग इज 2 meals इन अ डे. खंयचेय 2 meals तुमी घेतल्यार जाता, ब्रेकफास्ट आनी डिनर. बट दॅट अगेन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन. थोडे लोक 6 म्हयने करता आनी मागीर दे गो बॅक टू देअर ब्रेकफास्ट लंच अँड डिनर आनी ते वेट जी तेंच्यांनी लॉस केल्ली ती परत तेंची गेन जाता. सो डायट तुमी जो करता तो तुमचो लॉंग रन आसपाक जाय आनी तुमकां तेजी संवय जावपाक जाय. हांवें एज अ डायटिशियन तुमकां सांगलें की से तुमकां ते ओट्स आवडना आनी हांवें तुमच्या प्लॅनान ओट्स घातले आनी ते तुमी विटून खाले जाल्यार ते तुमच्या आंगांक लागचे ना. सो डायट शूड बी समथींग वीच इज सस्टेनेबल, म्हणजे जाता तुमच्या कडेन लॉंग रन करपाक. माझे पेशंट्स म्हाका म्हणटात की हांव पोळी खावूं चपाती खावूं रातची, आपल्याक वेट लॉस खूब करपाक जाय. पूण तशें कांय आसना. पोळी आसता तितूर चडसो मैदो आसता आनी मैद्याचे प्रॉडक्ट्स तुमच्या हेल्थाक बरे न्ही, ते पचपाकूय खूब डिफिकल्ट. तशेंच चपाती तुमकां जाय जाल्यार तुमी कॉम्बिनेशन पीठ यूज केल्यार जाता. तुमकां जाय जाल्यार तुमी रागी, राजगिरा, मागीर थोडे बेसन पीठ, मिक्स फ्लायर मेळटा, ओके. तशेंच डायबिटीज आसा तुमकां जाल्यार तुमी मेथयाची स्प्राउटेड मेथी येता तेजें पीठ करून नॉर्मल पिठान घालून तेजी चपाती केली, नाजाल्यार अशें कितें बीटरूट किसून सपोजींग तुमी खंयच्या पिठान घालून तेजी चपाती केली जाल्यार ती तुमच्या हेल्थाक खूब बरी पडटली. वॉटर इनटेक तुमचो सारको दवरा. एटलिस्ट 2 ते 3 लिटर उदक दिसाक तुमी पिवपाक जाय. आनी ह्या दिसांनी इतली गरमी वाडल्या की उदक तुमचें सारकें आसपाकूच जाय, नाजाल्यार तुमकां हेल्थ इश्यूज जातले, कॉन्स्टिपेशन जातलें, ब्लोटींग जातलें. सो उदक, जिरे कोथमिरीचें उदक पिल्यार जाता तुमी, मागीर तूप मिरयां घालून उदक पिल्यार जाता. सो कीप युअर सेल्फ वेल हायड्रेटेड दीस समर सिजन. तशीच खुबशीं बायलां मील सबस्टिट्यूट्स घेतात, म्हणजे कसले हर्बल प्रॉडक्ट्स उदकान घालून घेता. ते त्या टायमा खातीरूच तेंची वेट लॉस जाता, पूण एकदां तेंच्यांनी ते बंद केलें की तेंची वेट ऑटोमॅटिकली वाडटा. सो बेटर तुमी जे नॉर्मल
स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स घेताले तेच तुमी कंटिन्यू दवरपाचे. थँक यू सो मच. आय होप दिस टिप्स वर हेल्पफूल. तुम्ही म्हाका इंस्टाग्राम आनी फेसबुकाचेर फॉलो करूं शकता. सी यू नेक्स्ट टायम. बाय. हॅव अ गुड डे.